पणजे भाजप फुडाऱ्यांची उचेली बसका जाली। लोकसभा वेंचणुकीची तारीख जाहीर जातकूच सोमतेच उमेदवार जाहीर करतले म्हणून प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडे उलयलो। आज भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशाची प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश ऑफिस बेररची बैठक झाली। नॅशनल ऑफिस बेरर मीटिंग दिल्ली हांगासर जाल्ली 22 आनी 23 आनी तेका लागून त्या बैठकी भितर जो कितें विशय जालो तो सगळे समोर दवरपाक जाय आशिल्लो आनी येणारी लोकसभा निवडणूक जी आसा त्या लोकसभेची निवडणुकी तयारी असो विषय ह्या आजच्या स्टेट ऑफिस बेरर बैठक जी झाली त्याच्या भितर झालो। उमेदवारी जी असते ती आपण इथे चर्चा करत नाही, आम्ही परत सांगतो की ती चर्चा जी असते ती केंद्रामध्ये होते आणि केंद्र नोटिफिकेशन आल्यानंतर दोन्ही उमेदवार जे आहेत ते जाहीर करणार आहे। त्याच्या अगोदर सगळं तयारी जी आहे इन्क्लुडिंग इलेक्शन ऑफिस हे सगळं आम्ही पूर्णपणे सुरू करणार। त्या पेपरार दिली म्हणून आम्ही पहिले सांगले तशी इच्छुकता भायर सर जायना। इच्छुकता ही फायनली आमची एक सिस्टम आसा भारतीय जनता पार्टीची, त्या सिस्टमीच्या माध्यमांतल्यान केंद्रात तो विषय सगळो पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा इलेक्शन कमिटी आसा त्या माध्यमांतल्यान थंय जाता आनी त्यामुळे आम्ही त्याचेर चर्चा करून आमकां अधिकार ज्या गोष्टीचो ना त्या गोष्टीचो अधिकार आमचे कडेन अधिकार आसा की हांगासरले सगळे ऑर्गनायझेशन सेटअप करप, आमकां अधिकार आसा सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी वचप काम करप आनी एक कार्यक्रम येवपाचो की एकाच दिसा संबंद देशभर प्रत्येक गावात एक मनीस 24 तास वचून रावतलो तोय प्रोग्राम आम्ही येणाऱ्या दिसांनी करपाचो आनी त्यामुळे हे सगळे ऑर्गनायझेशन म्हणून जे गोष्टी आसा ते करपाचें सगळें काम जे आसा ते आम्ही पार्टी म्हणून ही निवडणूक दोन्ही सीट जी आसा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ही आमकां जिखपाक जाय हे म्हणजे हांवें म्हज्या स्पीची भितर हांव उलयलो। प्रुडंटा खातीर शिरीष कोकळकार आनी रुपेश राऊत।